म्हाका तरी दिसना पृश्ठ प्रत्येक जे आसता ते पृश्ठ प्रत्येक समाजाचें आसता. आमच्या हातूंतूय पृश्ठ आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा आनी तांचें एकूच आसा, तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकां मुखार मांडप. कोणीय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय, पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सिटलूच जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघांत आमकां लीड आयला त्या मतदारसंघांत जर आमी लीड आनी 2-2 हजार मतांनी वाडयल्ली जाल्यार गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. हे सगळें कार्यकर्त्यां खातीर लूज जाला म्हणटात म्हणना की म्हाका दिसना बाकीचे हांगा लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्ल्यान हे गोश्टी जाल्या. पक्षांतराचो कितें तर फटको बसलो म्हटलें. पक्षांतराचो फटको सगळ्यांक बसना. हांव 25 वर्सां एका पक्षांत आसा. लोकांनी हें मातशें लक्षांत दवरचें. 25 वर्सां एका पक्षांत लावन हांवें काम केलां, त्या खातीर लोक म्हाका मानता. आनी एक सुद्दां घरां प्रचार करनासतना लोक म्हाका भरपूर मतांनी निवडून दिता. ताचें श्रेय हांव लोकांक दिता, मतदारांक दिता आनी ज्येश्ठ नागरिकांक दिता. एक धोडो आसा हो ह्या इलेक्शनाक दाखयल्या लोकांनी? डेफिनेटली आसा, धोडो आसा सगळ्याक जाण की पक्ष संघटना मजबूत करपा खातीर आपल्या पक्षांत जे मनीस आसा, आमदार आसूं कार्यकर्ते आसूं, तांणी तयार आनी म्हणजे महाराष्ट्रांतूच जाणा, सगळे कडेन जाणा म्हणजे गोंयांतूच उलयना, सगळे ऑल ओवर इंडिया हें जालां. थँक्यू सर.